आजी मसुरीची कोत्तायल करची गे अयो देवा आणि आजी मस्त होट टास्क आता पळया ट्राय करता तिका निघून पुरा तर करका लागतले आता करूया फटाफट पुरा वाटून पुरा करका गे रे बापरे ट्राय करून मसाला वाटून गेला आता आजी हांव असना फर्स्ट टाइम केला आमगे मसुरी कोत्तायल ऑलमोस्ट रेडी जाला फायनल टच ऑन द खाली फंडलच्या बाकी कशी जाला करून प्लीज कमेंट करा हांव ट्राय करतस कसं की नवी नवीची आम्हाला हेल्प घेऊन व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग आणि पुरे जणांक गुड मॉर्निंग घंटे जाल्ले 7:37 म्हाका आतां 8:45 इतलो म्हाका आतां बाई सारको हांगा दाखोवन म्हळ्यार आज थर्सडे म्हाका आतां सकाळी एक क्लास आसा एक क्लासा खातीर म्हाका वचका ताजी मागीर वापस येवका म्हाका आज सेकंड क्लास मागीर कॅन्सल जाल्ले मागीर दनपारां मागीर वचचें आसा आतां फटाफट ब्रेकफास्ट करया म्हळ्यार अम्मा काही दिवका आतां तो गोचो मागीर दूध हाडटा फर्स्ट हांव ब्रेकफास्ट रेडी करता ताजी मागीर दूध हाडटा आनी च्या करता आनी आज इतलें कासारी करना आज फटाफट रुलां फंड घालता चिक्के थंड सो आतां बागेल जस्ट ओपन गेले म्हाका हे क्लायमेट असना बार लायक जाता प्लेजंट क्लायमेट थोडे दिवस मात्र हे मार्च आतां स्टार्ट जाल्लो न्हू ताजी मागीर आमगे हालत खराब जाताले रुलां आतां भाजीतच फंड घालला आनी आतां उदक होऊन जाला हांगा उदक घालता आनी रुलां हांव रेडी करता रुलां रेडी जाला एक नंबर जाला आतां न्हू दूद वचून हाडटा तो गोचून आनी हे कच्ची धांकून दवरता आणि च्या करूया 2 hours later तर जस्ट आता घरकडे आयला घंटे झाले 11:30 आणि आता लंचा प्रिपेअर करते येतानाच अम्मान सांगले की सूर्ण हाडी आणि सूर्ण हाडल्या आणि येताना तांते हाडल्या तर आजी तांते बॉईल करून दिता म्हाका आणि अम्मा सांगतेस की आजी मसुरीची कोत्तायल करची गे अयो देवा आणि हे आजी मस्त होट टास्क गे म्हाका कळना अम्मा ते आता बैसूनच न्हय सूर्ण सिंधीतस आता म्हाका मसूर बॉईल करचे सांगला तिडे कसर करचे आता पळया ट्राय करता तिका निमगून पुरा तर करका लागतले आता करूया फटाफट होगूर करचे ह्या वेळी एक शिक्षा मेळटा पुरा सांगता येईल ती म्हाका पुरा वाटून पुरा करका गे रे बापरे आता चलो ठीक आहे मसालानी पुरा वाटू का आणि फटाफट फर्स्ट असना मसूर असना सिजोच्या दवरता आणि ताजी मागीर रांदप स्टार्ट करता आणि साइड बाय साइड असना शीतय करच्या दवरता म्हळ्यार पुरा एकपटी जाता करून आता सूर्ण कट करतस पण हांगा सूर्ण कट करून दवरला मामा आता कशी करची गो म्हाका सांग हाय ना मसुरी शिजा दवरली मागीर सूर्ण घालून एक सिटी काडल्या जालें मागीर तो मसालो वाटून घालचे आनी हें लसूण फंड घालचे तितलें मागीर कसं न्ही ना हांव सांगता न्हू गो तुका तू कसं सांगलें म्हाका कांय कळ्ळें फर्स्ट कसं करता सांग कळीच ना हांव सांगता मसूर शिजा दवर सुरेका अच्छा एक पेलो जायत फर्स्ट त्या करता मागीर ताजे मागीर तू मसाला मागीर म्हाका सांग वय हां मसूर शिजा दवर गाइस चलो ट्राय करूया गाइस ना फर्स्ट मसूर आणि सूर्ण आता बॉईल करच्या दवरता कुकरान तो मसूर घालया तांत सिजोच्या दवरला आदन दवरला फटाफट करता आणि हांगा मग सूर्ण हाड दवरला सूर्ण सांगता की मागीर घालची करून हांगाच न्हय मागीर शीत कोण जाला हांगा पळया मसूर आणि पुरो हांव जस्ट बॉईल करून दवरला आतांच न्हय मसालो वाटूचो आसा ताजे कितें खोबऱ्यो असो किसून दवरला तांतो बेडगी मिरसांग घालता आणि लास्ट हें फंड घालचें आसा अम्मा सांगतास की बेडगी मिरसांग सोय आणि ताजे मागीर चिंचोम आणि हळद घालून पुरा मसालो वाटी गई ताजे मागीर फंड घालच्या खातीर लसणाची फंड घालची गे चलो गाइस बघियो की करया आता मावशी आणि चमकली तीन मध्ये असता तर म्हाका कांय करचें जायना ताजे खातीर चलो फटाफट करया आणि जेवण रेडी करया फटाफट आज विंगडा कजन की हांव ट्राय केला त्यावेळी कसं नाही मसुरी कोद्देल अम्मा हो मिक्सरान तुवें पुरा मसालो घाला आता उदक घालून लायक करून वाटूया लायक करून मसालो वाटून जाल्लो हांगा आतां फटाफट आतां खतखत काडता आनी फटाफट हांव आतां मागीर फंडाके दवरता आज हांव असना फर्स्ट टायम केला मसुरी कोद्देल एक नंबर जाला आतां पळय आतां मसालो मिक्स करून पुरा ताका लायक एक फिनिशींग टच दिव्यात आतां ऊन करचें दवरला हें लायक करून खतखत काडया हांव आतां मसालान तूं घालता हें पळया गाइस एक नंबर क्या बात है सुपर उदक घालून थोडें घालता नाजाल्यार हे मसालो अशी व्हरता हें पळया गाइस सुपर एक नंबर हे लायक करून तूं मिक्स करता मसालो न्ही पुरो घालला न्ही तूं हें पळया हा आमगे मसुरी कोद्देल ऑलमोस्ट रेडी जाला म्हळ्यार फायनल टच ऑन खाली एक फंड घालच्या बाकी आसा तितलेंची सॉलिड जालो न्हू गाइस कशी जाला करून प्लीज कमेंट करा आणि हांव ट्राय करता सर कसं की नवी नवीची
दिवसांतू आम्हाला हेल्प घेवन म्हळ्यार ही सांगतल कोण जावका ना त्यांना मात्र कळटालें कशी करची करून ना जाल्यार कळना येदोल ते गोत ना अम्मा मात्र गोतू आनी हांव करताच तिका गायडन्स अंदू आतां तुमकांय कळ्ळें न्हय तुमी करा ती म्हाका गोतच तुमकां गोतस सायड बाय सायड हांव हांगा फण्णाक ते रेडी करतास तेल आनी हांगा लसूण वचून धाडून दवरला फण्णाक सिंपल अम्म सांगतास तेल आनी लसणूचे फण्ण बस तितलेंची लायकोन लसूण तेलान घालून लायकोन ब्रावन करून फण्ण घालचे एक नंबर आनी हांगा पळय लायकोन आतां खतखत येतली आमगेल्या हा सूर्ण आनी मसुरी घालून कोद्देल एक नंबर नवे सुपर नवाजी फुल आमची केलं स्टाईल जेवणाची एक नंबर जाला तेल होऊन जाला गाईस हांव एक काम करता लसूण घालून सोडता हा 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 चिक्के चिक्के सान करया क्या बात है हे चिक्के ब्राऊन जेव हां ब्राऊन जाल्ले आता फण्णा रेडी जाला ब्राऊन जाला लायक करून चलो क्या बात है गाइस एक नंबर जाल्ले लायक करून आमगेले तडका मारनो सॉरी फण्ण मारनो एक नंबर जाला आनी चपाती भाजूच्या दवरता आनी फटाफट करया हांगा आमगे रांदप रेडी मसुरी कोद्देल आनी हिंगा शीत आनी चपाती पुरो रेडी जाला ॲक्च्युली आता हांव जेवता आम मागीर जेवतगे म्हाका वच्चा असं फटाफट जेवया आनी वच्चा एक नंबर आईची म्हळ्यार डिश म्हळ्यार सुपर Later that same evening. तो जस्ट आता घरकडे आयलो घंटे जाले 8 ताव दनपार जेवून चमकलो आता जस्ट घरकडे आयलो जोर भूक लागले न्हय म्हाका कळना आता हांव कंट्रोल करता आशिल्लो तर हांगा आतां हांव रांदप फोन करता असो तेंची टावल चेंची आमगेल्या कसन ते कोद्देल मसुरी कोद्देल आनी चपाती आता चपाती अम्मान लट्टून दिल्या तिची आतां भाजीतच हांव फस्ट जेवून घेता मागीर म्हळ्यार म्हाका आतां उल्लोच्या के त्राण ना आतां तशी जाल्लो थकला मस्त थकला इतलो थकलो ना कंटाळो येयलो म्हाका दोची एक तो सकाळी चमकलो आलो हांव मागीर वापस घरकडे आयलो ताजी मागीर वापस जेवण केलें ताजे मागीर वापस चमकलो आतां वापस आयलो आतां वापस खावन करतास आतां वापस खातालो त्यांची आज पुरो दिवस तुमकां वाटतं थोड्या वेळा मागीर म्हळ्यार फस्ट जेवण घेता थोडा एनर्जी येताल मागीर काल असणं रात्री असणं हांव असणं ब्लॉग एंड करच्या विसरलो तेंची न्हिदलो चलो आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमचे व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाईज टेक केअर